येणार. ओके. 6000 गोरवां जागो पावाना म्हणून अजून सुद्धा हे लोक शेड बांधित आसा. बरी गजाल आसा. मनजातीचो उपयोग बऱ्या रितीने सगळे काम चालू आसा. गोमंतक काव सेंटर हे शिकेरी. पळया तुम्ही कितें सारे करतात काय लेबर घातल्या तेंच्यांनी. हय हे जे आसा न्हू हे आमचो वड आसा. ह्या वडाचे एक पान म्हणजे आमी 1 रुपया म्हणटा. जे जमनीर पडले 1 रुपया धरती मातेक मेळ्ळो. अच्छा. असो हे धन जे आसा ते धन जळोवपाक जायना. हिरवी पानां पडलेली लोक जळोवन उडयता. ती न जळयता जर ती परत धरती मातेक जर दिली जाल्यार धरती माता परत आमकां साऱ्यान रुपांतर करून आमकां ती परत दिता. ओके. आता तुम्ही ते हांगासरली पानां काढून तेवटेन घालता. ही सगळी झाडू मारून जी पानां काढून रास घातलेली ती आता काढून आमी थंय एक केज केली. ते केजीन ते घातले. जमनीन घालूंक ना. केजीन घालपाक घातले कारण कितें ते भिजयत रावले. भिजयत रावन जर तेजेर पाणी घातलें जाल्यार ते दबता डिकम्पोज जाता आणि 6 म्हयन्या उपरांत ते बऱ्यापैकी सारें धन आमकां मेळटा. हे आता हे काम करता ते सगळे ते सारे खातीर आता काम करता. की हांगासर हे सगळे हे एकूच अशें म्हणून न्ही. चारय वाटेन हेंची 6,500 वयर हेंची जी गोरवां आसा त्या गोरवां खंय खंय दवरल्या थंय थंय न्ही तांकां फेनां बिनाले. ही हांगा 2-3 गोरवां आसा जेणे करून ती आंधळी आसा तांकां दिश्टी पडना अशें म्हणणें आसा तेंचे. अशेंच भोंवता. दोपरांचेर आमी कशें चलता ते पद्दतीन चलता. ते आतां व्हडले जाले. आंधळे असल्या कारणान हे आंधळे ना. हे आंधळे. ही दोगांय आंधळे आणि ते आंधळे. पण हांगासरच भोंवतात. असो असो. हिरवो चारो एक गुन्नी म्हणटा ती ज्वारी बाजरीचो वयलो शिलको आणि पेलट अशे 3 प्रकारचे खाण एका TMR म्हटलो वयता. हो आमी मिक्स करता. सहजासहजी हांगासर कोण दिना अशे पद्दतीचे खाण. अशे पद्दतीचे खाण जे आहा ते तांकां घालतात. सकाळचे अशे घालून दवरतात. म्हणजे खातली आनी मागीर बसता बसतली करता. आणि जवाचे तुमकां इजिली मेळना गोंयांनी ना. तुमच्या हे सगळं भाशेन हाडटा कर्नाटकाचे. ट्रकाचे ट्रक लागता. दिसाक 8.5 लाख रुपया करता. दिसाक फक्त हेजो. आता तो वड परत किती पडटा एक दिसा 8.5 लाखचे यूज जाता आणि फक्त एक वड किती कर जाय दिसाचे. आमी दिसाक आमच्या ह्या सगळ्या 6,000 गायी खातीर 8.5 लाख रुपयाचो चारो घालता दिसाक. एका दिसाचो चारो. पण तुमच्याकडे फक्त गायीच ना बैलूय बी आसा. बैल आसा आणि गायी आसा. आणि ताका लागून तुमकां 8 लाखा वयर असो हो खर्च आसा. म्हणजे पौष्टिक तुम्ही तांकां घालता. हेच्या व्यतिरिक्त वेगळी गायी आहा तांकां पेणूय घालता. अच्छा. पेणूय घालता. जी गाय म्हणजे डिलिव्हरी जाल्या जांकां हे जालें तांकां तुमी पेण घालता. इतूर पेलट जो आसा पळय तो हे जावन गेलो. इतूर पेलट आसा मिक्स करता न्हू मशिनाचेर. तितूर तो पाणी लागले की मेळटलो. एक गायक 2 किलो हे पडटा पेलट. 2 किलो पेलट आणि 10 किलो हो हिरवो हो आणि 5 किलो हे दिसता पळय हे ते प्रोसेस दाखोवंक मेळटलें आमकां. हय अशें भितर वयता. आतां बांदकाम केल्लें. म्हणजे पावसाचें पाणी तुम्ही जिरयता. सगळें आमी भितर जिरयता. म्हणजे तुमकां हांगा पयलीं उदकाक लागून खूब प्रॉब्लेम आसलो. आता तुमकां ते उदक जिरोवन तुम्ही दवरता खंय इतले जमनीन भितर. आणि मागीर जिल्ले कितें बांयक मेळ्ळें आमकां. ओ तशें म्हणटा तुमी. नाजाल्यार ते कशें आतां व्हांवून वयता न्हू पाणी जिराना. ओके. आतां हें जिल्लें की भितर जमनीन जाय तशें बांयक बीन सगळ्याक हें पाणी स्प्रेड जाता. ओके. म्हणू शकता की रिस्टोर करता तुमी तशें. रिस्टोर न्हू हार्वेस्टिंग जाता. रिचार्ज करता. हे बैल का गाय. गाई पळयल्या तुमी. ह्यो गाई हो आमचो हेल्थी. हय हेल्थी गायो ह्यो. बरी कुयदाद जाता. हेजे वरसून कळोन येता हांकां जेवण बिवण आसा ते वेवस्थीत हांकां सगळें मेळटा अशें दिसून येता.
ते गोठ्याक पळय तुमी फॅन आसा तेंचो, जे रातच्या टायमार फॅन, दनपार जाली की एका उपरांत फॅन चालू, अशी म्हणजे सगळी वेवस्था समोर पळया कितले सुंदर वातावरण आसा जंगलान. या ही गोशाळा पळया गोमंतक खरेच गायींची बरी सेवा करता. अशे कामगारांक सगळ्यांक दिले आहा, 150 कामगार आहा, सगळे व्यवस्थित सगळ्या बाबतीत व्यवस्थित काम करता. डिफरंट म्हणजे आमची गावठीच ती, पुढे आम्ही त्यांना वेगळी वेगळी बांधल्या. मस्त कलर पळया या गायचो. येस येस येस. वेगवेगळे कलर दवरल्या. त्यांच्या शेणाचो जाय तो उपयोग ते लोक करतात. झाडांक घालतात, माडांक घालतात, केळी. त्याचे आणि असे किती कॉम्बिनेशन जे ही हे जे आसा न्हू, हे गोठे जे आसा पळय, हेच गोठे न्हू जाल्यार सगळे गोठे आमी अशे पद्दतीन जर केले जाल्यार गोरवां गायींक एका प्रकारचो सुगून मेळटा. सुगून मेळटा म्हणजे आयज आमी आतां ज्या जाग्याचेर आमी गेल्ले आसा, गोकुळ पणस वयर गेल्लो आसा, माड वयर गेल्या कारणान ही जी सावळी जी आसा ती ह्या शेल्टराक मेळटा. एक दुसरे आमी अशें कित्याक बांदले, हेजेर आमी संशोधनाचें काम केलें. गायक आमी रस्त्यार सोडली तर दूध दिना म्हणून, म्हणून आमी हांगासर पळयलें ही गाय जी आसा ती दूदूय बरें दिता आनी तांकां रावपा खातीर ही वेवस्था जी आसा ती केली आमी. कारण ही संशोधनाचें काम आमी केलें. एक गाय कितले शेण घालता, कितले खाता, कितले शेण घालता, कितले पाणी पियेता, कितले मुत्ता, आनी ते मुत्र जे आसा ते वखदा खातीर कशें बरें आसा, शेण बरें कशें आसा, हें सगळें जें कितें आसा पळय हो आमचो ल्हानसो युनिट आहा. हेका आमी गोकुळ नांव दवरलेलें आसा. आनी ह्या युनिटाच्या माध्यमांतून आमी आतां येयल्ल्या गेल्ल्या लोकांक सांगता की ही गायचो हो फायदो आसा, गायक रस्त्यार सोडू नाका म्हणून. आनी हें तांकां हाडून दाखयता हांगासर. शेण जें आसा तें शेणूय तेंच्या फुड्यांच्या फुड्यान उडोवपाची वेवस्था जी आहा ती आमी केल्ली आसा. ह्या गोठ्याचें शेण थंयसर थारयलें. आनी मूत्र जें आसा, हें मूत्र जें आसा हांगा पळयतले तुमी, मूत जें आसा, मुताचें पाणी जें आसा तें अशें बॅरलान वयता. म्हणून खंयसरूच हें जें आसा तें जमनीक आनी वेगवेगळें डिस्चार्ज जावपा खातीर आमी चान्स दिल्लो ना. अगोदर सांगल्या प्रमाणे पावसाचें पाणी जमनीक, मूत्र जें आसा तें कलेक्ट करून बॅरलाच्या माध्यमांतसून, आनी शेण जें आसा तें अशें. हें ते टायम जालो भरलें की काडून येलें हांगासर. हांगा होम घालपाक तेंच्यांनी काय बरें हें केलां पळय. शिवलिंग आसा हांगासर. वातावरण सामकें सुंदर. कितले दनपारचें आतां 1 जाल्या, कितले बरें दिसता पळय. हांगा नामस्मरण करपाक जाता. पळया बोर्ड मारलेलो आसा. पळया दूध लोक येवन दूदूय व्हरतात हांगासर. गोमूत्र, केश कांती सगळे तेंचे हे आसा बऱ्या भशेन. हे हांगासर आतां हांगा या तुमी. हेची मातशी म्हायती दिया, हे कितें कितें अशें म्हणून. मॅडम हे शेणाचे तुमी बारीक बारीक कुडके पळयता. हे आमी हांगासर आमचे डेली हवन आसता. ह्या हवनाक वापरपा खातीर आमी हें सगळें केल्लें आसा. आनी तेच्याच बरोबर कोण आमचे दानदाते आसा तेंच्या खातीर ही भेट म्हणून जी आसा ती आमी दिता. सगळे शेणापासून तशीच ही हांगासर लाकडां आसा, शेणाची लाकडां बरी 1 फूट लांब जाता. ही लाकडां जी आसा ती मनीस जेन्ना मरता त्या मनशाच्या अंती विधी खातीर ही लाकडां जी आसा ती वापरली वयता. तशेंच आमी हांगासर आमच्या लेबर आसा त्या लेबरांक अन्न जें आसा शिजोवपाक लागून ही लाकडां जी आसा ती तयार करता. आनी अशें कोण भायरसून येता आमकां लाकडां दी म्हणून तांकां सांगता मागीर दिवपाच्या गोशाळे खातीर कितें दान करात म्हणून आमी तशी विक्री खातीर अशे पद्दतीन हें आसा.
हो दुसरो ह्या ब्लॉक आसा हो ब्लॉक आसा तो तसोच स्मशाना खातीर नंबर 1 म्हणजे आमी जी आहे जो झाडां मारून मारून जी सगळी कबार करता न्हू त्या झाडांक वाचोवपाचें काम जे आसा ती गाय करता गायचें शेण करता आनी हे त्याच्या खातीर हे ब्लॉक्स जे आसा ते बऱ्यापैकी काम करता. हे हांगासर आसा हे हांगासर खत आसा. हे खत जे आसा आमी जे आतां सगळी थंय पळयल्या तुमी झाडांची लागवड केल्ली आसा त्या झाडांक लावपा खातीर मागीर आतां कोण आमचे दानदाते आसा ते हांगासर येता जे कोण रोंपे लायता मिरची लायता तेंच्या खातीर हे दवरलेले आसा आनी कोण आमकां दान खंडपिठेन घालूनय बीन हे जे आसा हे घेवन वयता. एका म्हणटात दिसाक कितले अशे तुमचे सप्लाय जाता? सप्लायाचो विशय ना. तुम्ही अशी दुकान बिकान खंय घालूं ना गव्हर्नमेंटा कडेन तशें कितें? गव्हर्नमेंट एक सरकारचो कायदो सांगता तुम्ही जर 12A अंडर जर रजिस्टर आसा जाल्यार तुम्ही विक्री करूंक शकना. अशें कशें? हो सरकार पण खुबशा लोकांक खबर आसना जेन्ना हे शेण अशें मेळटा जावं धूप आसा कितें आसा जाल्यार हे गायचे जे हिंदू धर्माचे खरेच हे आसा तांकां अशें दिसता की गायच्या शेणाचो इतलो सगळो तुमी उपयोग आमी कितें करता ते लोकां पर्यंत पावपाक जाय. लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी कितें करता हांगासर जो कोण दान दातो म्हणून येता तेका हे आमी दिता केन्ना केन्ना ट्रकभर शेणूय दिता. तेंका दान दिलें तेका म्हणटा आमी हें कितें करूं हें तुमी व्हरा कारण ते घालता आसतना कमी घालिना आमकां खंडपेठेन सुद्दां बरेंच घालता कितें घालता आसतना. हे आतां आरत चालू आसा सकाळचें हवन चालू आसता तेच्या खातीर प्रामुख्यान ह्यो गोश्टी सगळ्याकूच पयलीं आमकां लागता. जाल्यार ते डिस्ट्रीब्यूट करचें पडटा. भट्टी सोऱ्याची आसता पळय तशी भट्टी घालची पडटा. ते भट्टेनसून हें गोवर्क येता हें गोवर्क हितूर वयता ह्या हितून आनी पायन ऑयल म्हणून आसा पायन ऑयल आनी हें घालून हें जें आसा तें कितें केलें वयता आनी पाणी जें आसा तें सुद्दां एका फिल्टरूच जाय पडटा. आनी हेजी सेम हे गोवर्क हे पिवपाचें दोनूय पिवपाचें. हे गायचें मूत्र जें आसा तें पेस्टिसायड म्हणून सुद्दां बऱ्यापैकी काम करता. कॅम्पाक हांगा भुरगीं बी येता हांगा आनी कितें कितें वस्तू कितें करपाचें शिकता गोरवां वांगडा रावता. कितें चिंतून तुमी गोशाळा स्टार्ट केली? आमी बेजिकली आमचे परमपूजनीय स्वामी रामदेवजी महाराज जे आसा तेंचे आमी योग शिक्षक आसा तेंचे आमी शिष्य आसा. जेन्ना पयले फावटी हरिद्वाराक वचपाची संदी मेळ्ळी त्या सगळ्या तेंच्या व्याख्यानांत एक विशय आयकपाक मेळ्ळो की गौ माँ को बचाना है देश को बचाना है. हे तेंचे जे घोशवाक्य आसलें तितलें एक आमी घेवन येयले आनी गायची जी हत्या जाताली स्लॉटरिंगान ज्यो गायी वयताल्यो तांकां वाचोवपा खातीर खूब आमी प्रयत्न करताले. खूब कश्ट जाताले मनाक. पूण जे दिसा आमकां अमृत सिंग तुमी आयकलेलें आसतलें नांव जे आमचे प्राणी मित्र आसा तेंच्या सहकार्यान तेंच्यांनी आमकां पयलीं धाड घालपाक गेली चोडणा हांगासर आनी थंयसून गोमातेची सेवा करपाचे जे व्रत आसले ते आमचे हळू सक्सेसा कडेन वचपाक लागले. ही गोशाळा जी आसा ती 2015 आमी सुरवात केली. उद्देश एकूच आसलो की गोरवाची हत्या जी आसा ती बंद जावपाक जाय. रस्त्यार गोरवांक एक्सिडंट जाता आनी एक्सिडंटा बरोबर गोरूय मरता आनी एक्सिडंट वालोय मरता. ही जी व्यथा जी आसा ती पळोवपाक जायना जाली म्हणून आमी पतंजली परिवाराचे सगळे योग शिक्षक एकत्र येयले आनी ही गोशाळा जी आसा ही स्थापन करपाचें ठरयलें. ही गोशाळेची स्थापना 2015 आमी केली आनी सुरवात 2 गायी पासून केली. दोनूय गायी ज्यो आसल्यो ते इंजर्ड आसले. एकेचो दोगांचे पांये जे आसले ते कुसलेले आसले. हांगरसून हे गोशाळेची सुरवात जाली परमपूजनीय स्वामीजी महाराज यांच्या आशिर्वादान. तुम्ही 2 गोरवांची सुरवात आता पर्यंत कितके गोरवां आसात सध्या? 2 गायी पासून सुरवात जाली. गोशाळा आयज 6000 गायी पर्यंत 6000 गायींची मजल जी आसा ती आयज पर्यंत आमी मारलेली आसा. ही गोशाळा चलयता आसतना खूब कश्ट जे आसा ते आमकां पयले करचे पडले सोदचे पडले. आमी प्रत्येक लोकांच्या दारान वचोन गायचे खावपाक जे आयज फाल्यां जाय आसलें पळय ते आयज आमी एकत्र करपाचें काम करताले आनी हें काम बरें चल्लां तें पळोवन खंय तरी सरकाराकूय दिसली की एक स्कीम हाडपाची आनी त्या स्किमीच्या माध्यमांतसून रस्त्या वयली गोरवां जी आसा ती उखलून व्हरपाची. स्टे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम सरकारान केली आनी आमचे कडेन हांगासर तेंचे रिप्रेझेंटेटिव्ह येयले आनी तुमी ही गोशाळा जी आसा
की गोशाळा तुमी मातशे व्हडल्या मोठ्या प्रमाणात करात आनी रस्त्या वयली जी गोरवां आसा ती तुमी उखलून हाडात आनी तेंची हांगासर सेवा करा म्हणून. पण तुमची गायीच अशी ना, बैलूय बी तुमचे कडेन आसा. तेका आमी गोवंश असो म्हटलो वयता. गाय आसा, बैल आसा, वासरू आसा. आनी हेज्या बरोबर कॅटल स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम म्हटल्या कारणान आमकां सगळीं जनावरां जी आसा पळय ती सगळीं जनावरां उखलची पडली. म्हणून ती जनावरां जी आसा भितर जर्सी आहा जिका आमी गाय म्हणिना, आनी म्हशी आनी रेडे आसा. तुमचे कडेन म्हशी बी? हय, गायक आमी देवाच्या जाग्याचेर पळयता, गोमातेच्या जाग्याचेर पळयता, बैलाक आमी नंदीच्या जाग्याचेर पळयता. आनी ती जी आसा तोय बीन एक जीव आसा म्हणून तेंकाय बीन वाचोवपाचें काम जें आसा तें आमच्या हातीन जाता. ती आमी वेगळी दवरलेली आसा, ह्या गायी मदीं आनी बैला मदीं दवरलेली ना. ते बीन तुमी पळोवपाक शकता, ते बीन तुमकां हांव सगळें दाखोवंक. तुम्ही सगळे हॅपी आसा? तुम्ही हे सगळे आमी हें काम करता आसतना खूब आमकां आनंद जाल्लो आसा, कारण जी विश्वाची जननी आसा, विश्वाची आई आसा, तिची सेवा करपाची संधी जी आसा तिने आमकां दिल्ल्या कारणान आमकां खूब आनंद जो आसा तो जाता. सरकाराकडून तुमची आनी कितें अपेक्षा आहा तुमची? सरकारा कडसून सरकार सद्याची स्थितीन जी कितें मदत करता ती आमच्या खातीर खूब आसा. मनशाची अपेक्षा जी आसा ती पूर्ण जावूंच शकना, म्हणून तरी सुद्दां तो सरकार जें कितें दिता, पयलीं आमकां 75 रुपया दिताले, ते आतां 150 रुपया केल्ले आसा. एका गायी फाटल्यान एका दिसाक एका गायी फाटल्यान 150 रुपया केल्ले आसा. पूण भितर गायचे खाण आसा, गायचे मेडिसीन आसा, डॉक्टर आसा आनी लेबर आसा. 4 कॉम्पोनंट जे आसा ते 150 रुपयान आसा. आयज लेबर जो आसा, लेबराची हे जो आसा तो 800 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया अशी लेबराची. आम्ही पळयल्यार तुम्ही लेबरांक रावपाक बिवपाक हांगाच घरां दिल्ली आसा. कितले लेबर आसा तुमचे? आमचे सगळे 150 वयर लेबर आसा हांगासर, आनी सगळ्यांची रावपाची वेवस्था जी आसा ती गोशाळांत करता. आनी लेबर बी आमचे जे आसा ते खूश आसा. खंयच्याय टायमाक जर भायर सरोन वयचे पडले जाल्यार केन्नाच ना अशें ते म्हणिना. बरें काम करता लेबर लोक. ते गोंयचे आसा लेबर काय भायर आउटसायडर बी अशे आसा? 1-2 शाळा चलयता त्यो आमचे गोंयचे लेबर चलयता, आनी मोठ्या प्रमाणान जे आसा ते आमचे इतर राज्यांसून लोक आसा. भितर छत्तीसगड आनी झारखंड ह्या स्टेटींचे जास्त लोक आसा. तेच्या फाटोफाट तांकां गायची चड अपुरबाय. महाराष्ट्र आनी गोंयच्या लोकांक आतां इल्ले गायचे महत्व जे आसा ते कळपाक लागलेले आसा. गोठ्यांनी बीन आतां आमचे गोंयचे लोक काम करपाक लागलेले आसा. आमचे मुख्यमंत्री हांगासर भेट दिल्ली, तेंच्यांनी होच प्रश्न केलो तुमी केलो तो की लेबर कितले आसा. लेबर म्हटले अमके आसा, पूण भितरले आमचे गोंयचे कितले आसा. आनी ते गोंयचे लेबर आमचे कडेन कमी आसा, कारण लोक येवपाक सोदिना. कितें पेमेंट दिता दिसाक तुमी? दिसाक आमी आमचो 1200 मॅक्झिमम पेमेंट आसा लेबरांक. समज गोंयच्या भुरग्यांक कोणाक अशे गायचे म्हणजे गोमातेचे सेवा करची आसा आनी हांगा रावपाचे ते लोक येयले जाल्यार तुमी तांकां आमी खूब वेलकम करतले, मनापासून करतले. मनापासून तेंचे आमी स्वागत. खुबशे लोक अशे आसा जांकां गाय मातेचे काम करपाचे, नंदीचे काम. अवश्य हांगासर येवचे. आमी तांकां गोमातेची सेवेचो मोको जो आहा तो दितले. पूण आमची 2 कंडिशन आहा. हांगासर एक कोणी फोटीम उलोवपाक जायना आनी दुसरो सोरो पिवन हांगासर काम करपाक जायना. आमी पयलें कोरोना टायमार न्ही ज्यांच्या दारांनी गोरवां आसा पळय तांकां कितेंच खरें म्हणलें जाल्यार कोरोनाचो मार लागूं ना. कित्याक गोमूत्र, शेण हे जे आसा पळय न्हू हेतून आयुर्वेदीक सगळे असल्या कारणान तांकां कोरोनाक तो मात केला त्या लोकांनी. जशें म्हणजे तेंचें शेण आसा तेच वखद कशें जालें, मूत आसा तेच्या वासावरच तो रोग बरो जालो. अशें आमकां खूब कडेन आमी पळयले गांवान बिवान की अशी आमकां दिसली की धनगर लोक आसा म्हणजे जंगलान जे रावपी बोकड्यो बिकड्यो पोसता त्या लोकांक सुद्दां खुबसो कोरोना वेळार कांयच इफेक्ट जावंक ना. जे शहरान रावताले तांकां चड इफेक्ट जाले. तुमकां हितून कितें म्हणपाचें? ही सत्य घटना आसा. म्हजे कडेन हांगासर 100 त्या टायमाक 100 लेबर आसले. म्हज्या एकाय लेबराक कोरोना लागना. गुड. आमी हांगासर आसले, आमकांय बीन कोरोनाचो वास जो आसा तो लागूंक ना. पूण तिजें शेण आनी मूत्र ही दोनूय जी आसा ती औषधी आसा. हांव तेज्या पेक्षा फुडें वचून सांगूंक सोदता. शेण आनी मूत्रच न्हू जाल्यार आध्यात्मीक दृश्ट्या जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार जी गाय आसा जिच्या पोटान 33 कोटी देव आसा सांगलेले आसा ते सत्य आसा आनी त्या काळान ते आमी अनुभवल्ले आसा. आनी जिते जागते उदाहरण आमी आसा. उदाहरण तुमकां सांगता, कदाचित व्हिडिओ मातसो व्हडलो जातो तुमी मागीर करा. उदाहरण तुमकां सांगता. आमचे कडेन त्या टायमाक फाल्यां खाण घालपाक जाय आसलें पळय ते आयज आमी लागीं करताले.
आणि अचानक सगळ्यो राज्याची सीमा ज्यो आसा त्यो बंद जाल्यो, भायरसून येणारे सामान बंद जाले, भायरसून येणारे लोक बंद जाले, शेजारी शेजाऱ्या कडेन वचा नासलो, कोणूच कोणा कडेन वचा नासलो. आनी मागीर तसो एक प्रसंग येयलो, मोठो प्रसंग येयलो, हांव शेअर करूंक सोदतां. कारण जे चुकीच्यो गोश्टी समोर हाडटा तांकां हें कळपा खातीर की पयल्या दिसा म्हाजे कडेन कांय खावपाक कांयच ना, दुसऱ्या दिसा म्हाजे कडेन खावपाक कांयच ना, तिसऱ्या दिसा म्हाजे कडेन खावपाक कांयच ना. पयल्या दिसा हांवें गायींक म्हाज्या सोडून घातली, कितें तरी खातली आनी येतली म्हूण तांकां जाग्यार खावपाची संवय जाल्ली, भायर सरोंक सोदिना. दुसरो दीस उजाडलो, नाचता नाचता आनी येता. दुसरो दीस उजाडलो, हळू हळू मातसो तेंच्यांनी हंबरडो फोडपाक सुरू केली, परत भायर घातली, परत सांज पासून भितर येयली. आमी 3 दीस जेवंक ना. तिसरो दीस उजाडलो तेन्ना हो सगळो परिसर जो आसा न्हू गोमातेच्या त्या हंबरड्यान सगळो पवित्र जावन गेलो. आनी तिसरो दीस उजाडलो तेन्ना विचार वेगळे वेगळे तकलेन येयले की आतां कशी पोसतली, कशी पोसपाची, हांकां सोडून घालपाचो. पक्को निर्णय केलो आयज सोडून घालपाचो म्हणून. तरी सुद्दां दुसरे मनान खंय तरी सांगलें तुजो जो अहंकार जो आसा तो खंय तरी मातसो देगेक पडटा जाल्यार पळय, गोमाता तुजें आयकतलें म्हणून. आनी हांव सांजचो 7 रडत वयर गेलो, गोठ्यान गेलो आनी साश्टांग नमस्कार घातले, नाक घातलें तिच्या पांया कडेन आनी तिका सांगलें आयज पासून पयलीं आमी म्हटलें, सगळे जाण आहा म्हणटकूच ट्रस्ट हो आमचो, आमकां अशें दिसतालें की आमी तुका पोसता म्हणून, आमी तुका हाडल्या म्हणून, शेड बांदल्या आमी तुका बांदून दिल्या, खाण हाडून घातलां आमी तुका हाडून घातलां. पुणून आयज म्हाजे दोळे उगडलेले आसा, म्हाका अशें दिसता की आमी तुका पोशिना, तूं आमकां पोसपा खातीर हांगासर येयल्ली आसा. आनी हें सत्य जर आसा, आमकां त्रास दिवपाचें जर ना आनी हें फाटलें जें पुराणान कितें सांगलेलें आहा तें सत्य जर आसा न्हू जाल्यार फाल्यांच्यान आमकां कसल्याच प्रकारची आनी यातना जी आसा ती भोगपाक पडोंक जायना. म्हाका दिसता फाल्यां पासून सगळी जबाबदारी जी आसा ती तुमी घेतलेली आसा आनी तुमी घेतली आनी आमकां फक्त जो कितें सेवेचो मोको आहा तितलीच दवरतली, आमकां आनी कसल्याच प्रकारचें तें टेन्शन दिवचें ना. हें जेन्ना सांगून येयलो आनी वचून परत रडत येयलो हांगासर घरा कडेन, बायल आमी रडटा हें मारून एका कित्याक तें कांय कळना. मागीर सकाळच्या 3:30 एक फोन येयलो आनी त्या फोनाचेर एक मनीस म्हाका सांगता चल फाटल्यान 3:30 फाटल्यान 2 गाडयो उब्यो केल्ल्यो आसा चाऱ्याच्यो हाडून. हांव कसो धांवात गेलो, पिसो कसो कांय पळोवंक ना कोणें फोन केला कितें केला तो, वयर धांवात गेलो आनी पळयत जाल्यार खरेंच 2 गाडयो उब्यो आसा. परत तसो धांवात येयलो पडात मारात कितें पळोवपा खातीर, जो फोन कोणें केल्लो तो पळोवपा खातीर, जाल्यार फोन जो आसा तो स्विच ऑफ आसलो. परत धांवात गेलो, लेबरांक उठयलें आनी तांकां खाण घातलें. आनी हांव 16 दीस पर्यंत हांवें फोन ट्राय केलो त्या मनशाक, जाल्यार फोन तेजो म्हाका स्विच ऑफूच मेळ्ळो. 17व्या दिसा अचानक फोन हांवें केलो तेन्ना फोन लागलो. लागल्या बरोबर हांवें ताका म्हटलें तुम्ही म्हटलें जो माल धाडलो, चारो जो धाडलो तो धाडल्यात आनी तुमी तुमचो फोन बंद केलो, म्हाका तुमकां फक्त धन्यवाद म्हणपाचें आसलें. त्या उतराक तेणें म्हटलें तूं कोण आपणाक धन्यवाद म्हणपी? 3 दिसां पयलीं आपणाक आदेश जाल्लो की हांगासर हे गोशाळे खातीर चारो धाडपाक, आनी त्या दिसांसून तिणे आपल्या खातीर कांयच कमी करूंक ना. शेडी वाटेंच्यो शेडी कोण ना कोण येवन हांगासर मदत करता. खाण जर आयज पासून बंद कमी नाच, सगळ्या प्रकारचें खाण, मनीस कमी ना आनी तिका लागणारो फाल्यां म्हाका जर कितें पयशे जाय जाल्यार तो पयसोय कमी ना. ही सगळी वेवस्था जी आसा गोमाता करता आनी गोमाता जी सर्व काही आसा, गोवंश हो सगळें काय आसा हें त्या हेतूरसून तुमी जो उदाहरण दिलें त्या हेका तुमकां जोडून हो एग्जाम्पल दिलो. ही गोमाता आसा, म्हाजे गोमातेक कसल्याच प्रकारचे त्रास जावचे न्हू म्हणून आमी रात्रंदिवस काम करता. आनी इतलें काम करता आसतना कोण तरी येता, एक व्हिडिओ काडटा आनी गोरवांक खावच्या टायमाक भायर दवरलेली वरा खातीर, मागीर त्या मनशान पळयलें बीन ती गोरवां भितर गेली, ती त्याच टायमान गेली, वयच्या पयलीं गोरवां भितर येवपाक लागली खाणाचे. म्हणून जो व्हिडिओ जो तेणें जो कितें पब्लीश केलो न्हू तें आमचें कांय वायट करपा खातीर करूंक ना, पूण जी गोमाता आमची सेवा करता, ज्या सेवेकारांक त्रास जाता, गोमातेक दिसता ती सेवेकारांक त्रास जाता, ते जावचे न्हू म्हणून हांव जेणे कोणें तो व्हिडिओ घातला तेजे कडेन आजुनूय मागता तेणें एक तरी त्याच व्हिडिओचेर हें आपणें कितें घातलां तें चुकीचें घातलें, चुकलें आपलें तें, आपणाकूय गोमातेन माफ करची
अशें तेणेन ते गोमाते कडेन मागचें म्हणून हांव तेकाय विनंती करता. किचन आसा. तुम्ही तुमकां अवॉर्ड जायते मेळिल्ले आसा तेन्ना तुम्ही सांगू शकता की कितें ते बेश्टे पांय दुखता आसतले. ही गोशाळा जी आसा ही गोशाळेचो सन्मान जो आसा तो अनेक संस्थांनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट गोवा गव्हर्नमेंटान केल्लो आसा. तितूर पयलो मोठो अवॉर्ड जो आसा तो भारत देशाच्या स्वातंत्र्याची 75व्या वर्सा ह्या गोशाळेचो सन्मान जो आसा तो दिल्लीक हांगासर केलो गेलो. त्याच्या नंतर ही गोशाळा जी आसा ती श्वेत कपिला गाय जी आसा ती प्रिजर्व करपी पहिली गोशाळा आणि गोशाळेचो गायचो सांबाळ करपी पहिली गोशाळा म्हणून पयलो क्रमांक जो आसा तो दिल्ली हांगासर एक गोशाळेक प्राप्त जालो. तिसरे जे आसा जे अनेक समस्या फेस करच्यो पडटाल्यो गोशाळा चलयता आसतना तेंचेर सगळ्यांचेर मात केली, इनोव्हेटिव्ह काम केलें आणि त्या इनोव्हेटिव्ह काम जे केलें त्या कामाचो बीन सन्मान जो आसा तो दिल्ली हांगासर आमच्या भारत सरकारान केलो गेलो. त्याच्या नंतर गोवा बायोडायवर्सिटी जी आसा तेंच्यांनी बीन आमची गाय आमकां दिली श्वेत कपिला म्हणून तेंच्यांनी बीन हे गोशाळेचो सन्मान जो आसा तो केलो गेलो. संकल्प से सिद्धी हो एक सरकाराचो कार्यक्रमाच्या माध्यमांतून सरकारान एक कार्यक्रम घडोवन हाडलो. तितूरूय बीन गोयचे माननीय मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते तेंच्यांनी बीन सत्कार जो आसा तो केलो गेलो. मये गांवांत ही गोशाळा जाली म्हणून मये गांवचें नांव जें आसा ते सहजूच गोमातेन वयर हाडलें म्हणून तेंच्यांनी मयरत्न पुरस्कार म्हणून जो आसा तोय बीन पुरस्कार हेच गोशाळेक दिलो गेलो. अशे गोंयच्यो नामवंत संस्था खाजगी संस्था अशे शेकड्यांनी पुरस्कार जे आसा ते ह्या गोशाळेक समाजाच्या सगळ्या थरांतल्या लोकांनी दिल्ले आसा आणि भितर तुमी बीन आयज हांगासर येयल्ले आसा आणि ही गोशाळा जी आसा ती मोठी करपा खातीर आणि ही गोशाळेचे कार्य जे आसा ते पारदर्शिताच्या माध्यमातून एक निव्वळ आणि स्वच्छ मनानसून ही गोशाळा तुम्ही बीन आयज व्हडली करपाक येयल्ली आसा म्हणून तुमचे बीन धन्यवाद. तुम्ही आता एक लास्ट संदेश लोकांक लागून दितात की जी गोरवां प्लास्टीक खाता लोकांक कितें सांगूंक सोदतात तुमी? हांव हो शेवटचो संदेश दिता आसतना सांगूंक सोदता की प्लास्टीक जे आसा ते तुमच्या जिवनात तुम्ही कमीच कमी त्या प्लास्टिकाचो वापर कराप. प्लास्टीक हांव तुमकां वापरूं नाका म्हणून सांगचो ना पूण जे तुम्ही प्लास्टीक वापरलेले आसतले त्या प्लास्टीक बॅगान तुम्ही रावल्लें अन्न, भाजीपालो, चिकन, मटणाची कुडके, चिकनाची हाडां, स्क्रूड्रायव्हर, बायंडिंग वायर त्या प्लास्टिकान घालून उडोव नाकात. कारण आम्ही हांगासर पळयलें की ऑपरेशन केलें, गाय बसली, ऑपरेशन केलें आणि पयलें आमी ऑपरेशन केलें ते गायच्या पोटांसून आमी 35 किलो प्लास्टीक काडलें. दुसरे गायचे ऑपरेशन केलें ते गायच्या पोटांसून आमी 55 किलो प्लास्टीक काडलें. तिसरे गायच्या आमी ऑपरेशन केलें ते गायच्या पोटांसून आमी 61 किलो प्लास्टीक काडलें. आणि चौथे गायचे प्लास्टीक ऑपरेशन केलें आमी ते गायच्या पोटांसून आमी 75 किलो प्लास्टीक केलें आणि ते शेवटचें ऑपरेशन ठरयलें. कारण त्या गायच्या पोटान प्लास्टिका बरोबर बायंडिंग वायर, स्क्रूड्रायव्हर, काचो, मागीर चिकनाची हाडां, मटणाची हाडां जी आसा पळय ती आमच्या डॉक्टरांनी जेन्ना ऑपरेशन केलें तेन्ना ते सगळे भायर काडले. आणि आमचे कलंगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो यांच्यानी एक स्टेटमेंट केलो. आमच्यो कलंगूटच्यो कांदोळीच्यो गायी ज्यो आनी आसा न्हू ते सगळे चिकन आनी मटन खाता म्हणून. तेन्ना आमच्या हिंदू लोकांनी खूप मोठो बोबाळ केलो. पूण हांव हिंदू लोकांक सांगूंक सोदता खरें तुमीच कल्प्रीट आसात. तुमकां जर गाय जर आमची माता अशी दिसता न्हू
जाल्यार हे कृत्य करपी हिंदूय आनी इतर समाजाचे लोकूय आसा. म्हणून तुमी पयलीं प्लास्टिकान हे चिकनाची आनी हाडाची मटणाची हे घालून उडोवपाची बंद करात आणि त्याच्या नंतरूच जो कोण स्टेटमेंट करता तेजेर आरोप करात. कारण हे प्रत्यक्ष तेंच्यांनी पळयलें दोळ्यांनी आणि आम्ही पळयलें आणि म्हणून सांगले गेले. आणि म्हणजे रस्त्यावरसून गोरवां हाडटा त्यांच्या पोटान हे प्लास्टिक आसताच सगळें आसा. जे तुम्ही प्लास्टिक पिशवेन घालून उडयता तितलें तेंच्या खाता खाता प्लास्टिक वयतात तेंचे जरा वायट दिसता हे असले सगळे घडटा. बरें, देव बरें करूं तुमकां. आमचे तुमचे सगळे लोकांनी आयकल्या पुरो आणि बरें तुमच्या गोमंतक गोशाळेक मान आनी एक मान मेळ्या पुरो आणि हो आमचो गोंयचो अभिमान हे अशेंच टिकून उरल्या पुरो. तारी म्हणून अशें म्हणटात की इंडिया भितून भारतान आमच्या नंबर 1 ह्या गोशाळेक प्रायज मेळिल्लें आसा आणि भारतान ही एकूच अशी आसा जेणे 6,000 7,000 जायत येयले आतां तेंचे इतली गोरवां आसा आणि ती बरे भशेन दवरलेली आसा तेणी. तुमकां खरें सांगासन येवन तुमकां समाधान दिसतलें कित्याक आमी नंबर 1 आमच्या मया गांवान शिकेरी ह्या गांवान हे आसा आणि हांगासर एक समाधानाचें कशें की भारतात नंबर 1 म्हणजे हो अभिमानाची गजाल आणि हे गोंयान आसा. चल तुम्ही गोमंत गो सेवा महासंघ हांगा आयसर सो कितें सांगता तुम्ही लोकांक? आता आम्ही तुमकां सगळो व्हिडिओ दाखयला पळय. हांगासर भोंवन आमी गोरवांचो जांकां दोळे मेळत ती दाखयली गोरवांक हांगा कशा रितीने दवरल्या. तांकां फॅनाची वेवस्था, तांकां उदकाची वेवस्था, तांकां खाण पळय आसा तांकां जे खावपाक तांकां दिता ते कशें पौश्टीक आसा हे सगळें तुमकां आमी दाखयल्या. आमी हांगासर येयले, आमकां बरें दिसलें हांगासर येवन आणि तुमकां खबर आसा तारी हांगासर 15 पासून हांगासर ह्या गोशाळेची सेवा करता. हांगा तशेंच नंदी तशें गोमाता सगळी आसा. तेंचें म्हणणें आसा की गोमाता तेंचेच अशें म्हणून आमच्या हिंदू धर्मान तुमकां खबर आसा 33 कोटी देव आमच्या गायच्या पोटान आसा अशें आमी म्हणटा. आनी गायची सेवा करप हे 33 कोटी देवाची सेवा करप अशें आसता. पण तुमकां खबर आसा खुबश्या लोकांक आमी पळयल्या की गोरवां म्हणजे आतां अशीच रस्त्यार मारल्या, उडयल्या, सोडल्या, तांकां लागून गेले जाल्यार सुद्दां कोण परवा करिना. आनी अशा गोरवांक हे लोक हाडटात, हांगा तेंची सेवा करतात आणि त्या गोरवांच्या म्हणजे शेणा पासून त्यांच्या गोमुत्रा पासून जाय ती वेवस्था म्हणजे जाय ते प्रोडक्ट करतात. आणि हांगासर खरें म्हणजे जाल्यार म्हाका आतां सकाळच्यान हांव हांगासर आसा, खूब बरें दिसलां. तेंचें कार्य पळोवन मनाक समाधान जालां. हांगा खरेंच भुरगीं आतां आमी पळयलें थंय भुरगीं सुद्दां येयल्लीं आसा. 1-2 दिसाक लागून अशें बेश्टे स्टे करपाक येयल्या. हांगा येवप आनी हांगा रावप सुद्दां म्हटल्यार एक आरोग्याक खंय तरी बरें दिसता अशें दिसता. कोरोना वेळार सुद्दां तेंचें म्हणणें आसा की हांगा कोरोना म्हणटा ते कोण तांकां खबरूच ना. कोण कोरोना म्हणून तांकां खबर ना. तेंचे हांगा एकटेक सुद्दां तेंचे वर्कर आसा, 150 वर्कर आसा, तांकां जावं तेंची फॅमिली हांगा आसा. तांकां कोणाक कोरोनाचो कांय मार लागूंक ना. ताका कारण आसा. हेजें कारण आसा आमचें गोमुत्र, गायचें शेण. ह्याका लागूनच हांगासर तेंच्या हितून जी शक्ती जी आसा गोमुत्रान आनी त्या शेणान ती शक्ती हांगासर दाखोवन दिल्ली आसा आनी समाधान दिसता. हांगा सरकाराची आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा की तेंच्यो कितें तरी प्रोडक्ट ते लोक करतात जाल्यार तांकां हेल्प करपाचो. कित्याक 6,000 1-2 गोरू दवरपाक तांकां तेंच्यांनी 2 गोरवां पासून चालू केल्ले. 1-2 गोरू दवरपाक न्ही खूब लोकांक त्रास जाता कित्याक तांकां चारो मेळना. सगळे कडेन दोंगर जंगल कापलेले आसा आनी ताका लागून त्या गोरवांक कांय मेळना. लोक गोरवां प्लास्टीक बिस्टीक खाता. अशें सगळें जावचें न्हू. आनी तेंच्यांनी खरेंच ती गायची सेवा करून दाखयल्ली आसा की गाय ही श्रेश्ठ आसा आनी आमच्या हिंदू धर्माक ताका आमी खरेंच 33 कोटी देवीचे पोटान तेंचे देव आसा अशें म्हणून. आनी एक दिसता की लोकांनी नाका जाल्ली एक कितें तरी भायल्यांनी एक शेण गोरवांक अशें सोडलेल्या कडेन पावसान मातशें शेणान खूब घाण जाली. म्हणजे पावसान शेण काडटलो तरी कशें आनी हरशीं गोरवां शेणान बसतात. तांकां शेणान बसचें म्हणून कांय दिसना. आमी सुद्दां शेणान भोंवता. जेंच्या घरान गोरवां आसा तांकां तें कांय दिसना. पण त्या शेणाचो खंय तरी गैरवापर कोणी तरी केलो अशें म्हणून सांगता. करचें न्हू. बरे भशेन गोरवांक सगळ्या गोरवांक आमी पळयल्लीं आसा हांगा
पुरेपूर तुमकां सांगता सकाळी आमी 9 वाजल्या पासून आतां 4 जाल्ली आसा आमी सबंद तेंच्या अजुनूय तुमकां सांगता जेंच्यो अश्यो जायत्यो गजाली आसा जे आमकां पळोवंक ना आमी हांगा एका दिसांनी म्हाज्या वांगडा विशाल रिपोर्टर आसा तो म्हाका सरळ सांगता मॅडम हे एका दिसान जावपाचें ना एका 1-2-3 दीस तरी जाय हे सगळे भोंवून तूं लोकांक दाखयतली जाल्यार आनी खरेंच तुमी हांगा भेट दिवची तांकां कितें तरी दान म्हणजे गायचे हे करता म्हणून तांकां कितें दानूय दिवचें हे कार्य सगळ्यान व्हडलें श्रेश्ठ कार्य आसा आनी आमच्या हिंदू धर्माक हेज्या असलें कार्य आनी कांय ना हांव खरें म्हणलें जाल्यार तारीचें मना पासून अभिनंदन करता की त्याने येदे व्हडले तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.